कोकण पर्तगाळ मठाक 550 वर्ष पूर्ण जातात आणि मोठो कार्यक्रम पर्तगाळी मठान जावपाचो आसा 27 तारखेच्यान जी सुरवात 28 तारखेक प्रायम मिनिस्टर भारताचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी येतात आणि तांच्या हातांतल्यान रामाच्या स्टॅच्यूचें उद्घाटन जावपाचें आसा जो एशियांतलो सगळ्यांत व्हडलो स्टॅच्यू आसा। आज जी रथयात्रा मडगांवच्या शहरांत पावता ती आमच्या परमपूज्य स्वामीजीन विद्याधीश तीर्थ स्वामीजीन बद्रीनाथाच्यान सुरवात केली। ती सगळे कडेन वचून ज्या ज्या जाग्यार सेंटरां आशिल्लीं रामनामाची आज हांगा मडगांवा मठांत रावन फाल्यां ती पर्तगाळी मठांत वतली आनी परांच्यान कार्यक्रम सुरवात जातलो। हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी येवचें, मठाचें काम कशा पद्दतीन केलां, मठ कसो जाला हें तुमी स्वता येवन दोळ्यांनी पळयचें, मागीर तुमकां कळटलें की आमचे परमपूज्य स्वामीचें एक विजन कितें उरता।